काँग्रेसीक प्रतापसिंह राणेच विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून जाय जाल्यार काँग्रेस पक्षाचे फुडारपण एखाद्या अल्पसंख्याक समाजातल्या उदेंत्या राजकीय फुडाऱ्यान केल्लें जाय. आमदार विश्वजीत राणेन प्रुडंटाच्या काउंटर पॉयंटात हें उलोवन दाखयलां. परिकार सरकार उडोवपाच्या कारस्थानात आपूण नाशिल्लो अशें विश्वजीत म्हणटा. एंट्री फीच्या नांवान ट्रकवाल्यांनी होलसेलरांनी लूट धरल्या. सरकाराचें नियंत्रण ना. प्रादेशीक आराखडो सरकारान रद्द करून दाखोवचो. शाळांचो वाडयल्लो वेळ आशिल्लो तसो करचो अशें विश्वजीत म्हणटा. Yes, corruption was a tag that was put on the Congress party, and I believe that the BJP managed in putting this tag on us. Belgav cheap asa, पण हांगा 15-20% inflation जाता because of entry tax, and कोण तेजेर कंट्रोल करू शकना. एकूच तुम्ही लक्षात घ्या की हे सरकार सगळ्या गोष्टीचेर यू टर्न घेतले आसा, आणि यू टर्न जेन्ना घेता सामान्य मनशाक सामको त्रासान उडोवन यू टर्न घेवंक लागले. एंड म्हाका दिसता की जे कितें रिऑर्गनायजेशन एंड जे श्री दिग्विजय सिंग जीन आमकां मार्गदर्शन काल केल्लें आसा, म्हाका दिसना की खंय ना खंय आमी कमी पडटले. खुबशे वावडे जाले की सरकार उडोवपाच्यो घडामोडी चलता म्हणून. ना हे अफवा. तुमी नाशिल्ले ताजे? हांव आमचे ऑपोजिशन लिडर चॅकअपाक गेल्ले कितें हांव नासलोच. म्हाका तर कोण सांगत ना, म्हाका कोण घेवंक बी ना. आनी कितें आसा, काँग्रेस इज आउटसायड फोर्स. आयज कितेंय सांगू सरकार, आयज स्कूल टायमिंग वाडोवपाची गरज नासली, आनी जे तरेन वाडयला जे काम करपी लोक आहा तांकां भुरग्यांक पिकअप करपाक वचपाक त्रास जावंक लागला. And even if you want to do it, call a meeting in Minezir Braganza Hall or any hall you want of all the parents teachers associations and all the teachers and take a view. Ki Pratap Singh Rane should be opposition leader. Ultimately this decision is in the hands of the High Command and the party president, where you require much more younger person who can coordinate and work at grassroots, run around, take issues to the people, should be from the minority community. Sattar is very close to your heart. Yes. Development जाता सत्तरीन सध्या? Development काहीच जाऊ ना. जे माझे प्रकल्प ते सगळे बंद मुडयल्या. अपॉइंटमेंट मेळो नाका. सीएमाकडे अपॉइंटमेंट. ओके, कोणाक सांगतलो? हांवें विनंती केला, पण म्हाका एक दोनदा मनीस ट्राय करू शकता. तेजे उपरांत आय कॅनॉट बी कंटिन्युअसली ट्रायंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओशेल शिवोली पंचायत घराचे काम सामके बाबत केल्ल्यान 20 वर्सां भितर ते मोडून नवी पंचायत घर बांदपाची पाळी आयल्या. 1994त नव्या पंचायत घराचें उक्तावण केल्लें. आतां हें पंचायत घर परत नवें बांदपाक सरकारान 22 लाख मंजूर केल्यात. पंचायत सध्या भाड्याच्या घरांतल्यान चलता. हे पंचायतीक 22 लाख पास जाल्या. हे लेटर येयल्लें आमकां. तेन्ना सरकारान हेजेर लक्ष, आरडीएन लक्ष घालचें हेजेर आनी बेगीनच्या बेगीन ही पंचायत उबी करून दिवची. कित्याक आमकां हांगा बसोंक सुद्दां गावना. आमी एक कोणाचो एक शॉप बारीकशे रूम कहो घेतलेलो आहा आनी तितून शिफ्ट केल्ले आहा. आनी आतां तितून आमकां सारकें बसपाकूच गावना. तलाट्याक बसपाक गावना, सरपंचाक गावना, पंच मेंबर कोण येता सारकें उबे आनी सगळीं कामां करची पडटा. पंचायत सगळ्या आतां तलाट्याच्या जाग्यार सगळे वयर पडलेली आहा. थंय फॅन बी कांय ना, फॅन ह्या सकयल पडलेलो आहा. आतां आमचो सेक्रेटरी आनी ते आमचे सगळे स्टाफ बसलेले आहा. थंय हे सगळे गळटा, सगळे हे जाता, उदक भरलेले आहा. नामनेचो कोंकणी साहित्यीक मुकेश थळीचें जीवनगंध पुस्तकाचें शेनवारा प्रकाशन जालें. शिक्षणतज्ञ साहित्यीक सुरेश आमोणकारान पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळावें शिक्षण घेवपी नवी पिळगी गोंया पासून पयस चल्ल्या अशी खंत प्राचार्य आमोणकारान ह्या वेळार उक्तायली. बेसिकली म्हाका जें जीवन जें आसा ताचे बद्दल हांव ताजो एक उपासक, ताजो एक नम्र विद्यार्थी, आनी ह्या जिवनाची जी वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज जी आसा, ताजें जें सौंदर्य आसा, जे विविध आयाम जे आसा ते म्हाका बरोवपा खातीर सदांच प्रेरीत करतात. पुस्तकान उपाट आनंद दिलो. पुस्तकाचे भायले रूप जितलें बरें आसा न्ही, तितलेंच अंतरंगूय बी ताजें खूब बरें आसा. खंयचें पुस्तक हातांत पडलें काय तें कोणाक ओपलां तें पळोवपाची म्हाका संवय. म्हण हांवें हें पळयलें की हें पुस्तक आनी कोणाक ओपलां जाल्यार ताणें बरयलां की बरयत्याक आनी बरवित्याक. ह्या 3 उतरां वाचून म्हाका ती करता करविता ह्या शब्दाचो उगडास जालो. मुकेशाले ललित निबंधाचें हें 4थें पुस्तक. वडेसर ते जीवनगंध ह्या ताच्या प्रवासात एक गजाल जाणवली. वडेसरांतले जे ताजे विचार आसा ते मातशे तिरसुवात गोंयकाराचे आसा, पूण मागीर मात
बरोवपी म्हणून आपली प्रकृती कशी आसा? एक नवी पिळगी गोंयांत जन्माक येता, कोंकणी पासून तुटिल्ली, ह्या भुये पासून तुटिल्ली, आनी हे आमच्या आवय बापायक कळना. आनी हे भुरगे फाल्यां तशे आमचे खुबशे गोंयकार गोंय सोडून गेले आनी देर इज नो फ्युचर फॉर अस इन दीस कंट्री अशें म्हणटात दिसपट्टे हांव आयकतां. तेन्ना हांव इतलेंच सगळ्या आवय बापायक सांगता, जांची भुरगीं इंग्लीश माध्यमान शिकतात, तुमी सादूर जायात, तुमची भुरगीं तुमचे पासून तुटलीं, ह्या भुये पासून तुटलीं. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.